कलंगूटचा आमदार मायकल लोबोचे नाझरी रिसॉर्ट हे बेकायदेशीर हे रिसॉर्ट मोडचे म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादान ऑर्डर दिल्या। गोंय दर्यादेग व्यवस्थापन प्राधिकरणानूय हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर म्हणून सांगिल्ले। हे रिसॉर्ट मातये भरवण करून सुवात आसा तशी करपाक 15 दिसाची मुजत दिल्या। आगा वाठारांत सर्वे नंबर 319/2, 3, 5 आनी 12 आशिल्ले नाझरी रिसॉर्ट मातये भरवण करपाचो आदेश गोंय दर्यादेग व्यवस्थापन प्राधिकरणान मायकलाच्या एलिट बिल्डर्स हे कंपनीक दिल्लो। हे बांदकाम CRZ अधिनियम 2011च्या विरोधान आसा। ते भायर हे बांदकाम करपा खातीर पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्या कडल्यान कसलेच परवानगी घेवंक ना। भरती पातळीच्या 500 मीटर लायनीचे हे बांदकाम उल्लंघन करता। देखून दर्यादेगेर पर्यावरणाचें लुकसाण जाला अशी कागाळ प्राधिकरणा कडेन केल्ली। ते उपरांत प्राधिकरणान मायकलाचे रिसॉर्ट मातये भरवण करपाची ऑर्डर काडिल्ली, पूण मायकलाच्या एलिट बिल्डर्सान ह्या आदेशाक राष्ट्रीय हरित लवादान आव्हान दिल्लें आनी लवादान हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर आसा असो निवाडो दीत प्राधिकरणाचो आदेश कायम दवरला। आम्ही ते नाझरी रिसॉर्टाचेर कंप्लेंट केले। ते 500च्या मिटराच्या भितर येता 200 आणि 500 आणि ताणी परमिशना घेवंक ना आणि ते मोडपाचे म्हणून बिकॉज इट वॉज इल्लीगल थिंग कळ्ळें तुमकां। सो आमी एक कंप्लेंट केली, मागीर आमकां JCJMन ऑर्डर दिली ती मोडपाची म्हणून खंयच्यो बिल्डिंगो त्या हेतून येता पळय लायनीच्या भितर। आणि ते तांची एक पुलीस कंप्लेनूय आशिल्ली की ते मायकल लोबो आणि कोणे ते फॉर्ज केला। आता सो आम्ही ते घेतले आणि वी हॅड गॉन टू JCZM आमची अपील आमच्या सायडीक ऑर्डर दिली म्हणून तो मागीर NGTक गेलो अपिलान। आता ताची NGTक अपिलान भायर मारल्या आणि ताका 15 दिसाचो हे दिला, नाल्यार मागीर ते मोडून उडयतले। आता ताका चान्स फक्त अंडर सेक्शन 22 टू गो टू सुप्रीम कोर्ट आणि टेक अ स्टे आणि आता तो वता काय ना ते आमकां काय खबर ना। तशें ना 500 टू 200 आसा पळय ताका तुवें बांदपाक तुका परमिशनां जाय, तू बेश्टो बांदूंक शकना, तुका JCZMची परमिशनां जाय। आता थंय सगळ्यांचे इल्लीगल आहा ते आमी आता एक एक करून आता अंजुना बिंजुना हायकोर्टान आमी हे घालतले आता कितल्या जाणांच्या, आणि तुका कमर्शियल एक्टिविटी करपाक मेळना CRZ आणि ती आमी आता चालू आहा। पूण ताजेर म्हजे आता 2018-19 सुप्रीम कोर्टान एक मॅटर पेंडिंग आहा की कमर्शियल एक्टिविटी करपाक मेळटा काय ना ती CRZ। जर ते म्हाज्या सायडीक वचत जाल्यार फाल्यां CRZान तुका कमर्शियल एक्टिविटी करपाक मेळची ना। CRZ सोडू तांचे कडेन पंचायतांनी ही परमिशन ना, सगळ्यांनी इल्लीगल बांदून दवरला थंय। ते इल्लीगल बांदला ते CRZान तरी बांदू नाका म्हणटा न्ही। आमी आता ते इल्लीगलाचेर रेग्युलरायझेशनाचेर गेला। आता एकट्याक कालूच सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडली कंटेमांक, तशें चालू आहा आता ना। एक ताजे ज्यो बिल्डिंगो त्या लायनी भितर येता पळय तितलीच ताजी डेमोलिश फुल डेमोलिश ती। आनी कितें आमी फक्त लायनीच्या 500च्या भितर येवंक जाय नाल्यार 100 ते CRZ हेतून पडटा। सो इट इज CRZ NDZान पडत जाल्यार तुजें मोडपाचें। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।